सो अशें कितें रूल आसा म्हणजेच रेसिपी जर दाखोवपाक जायना जाल्यार साडी न्हेसूनच रेसिपी दाखोवपाक पिड्यांचो बरो कसो कितें बांदता तो एज अ सिंगल पेरंट्स तेणी कितले त्रास सहन केले आसतले तूं कसले कपडे घालून दुसऱ्या वांगडा बरें उलयत नाय जाल्यार सगळें बरें आसता तुज्या पोरसान येवन ना इतलें थंड दिसता ना जितलें घरान सुद्दां दिसना खरें सांगता पोरसान आमचें बरें दिसता एकदम थंड सामकें आनी आतां तर सांज जाल्ली हा 5 जाले सांजची सांगसर वारो बीन बरो येता हो पळयात वारो सुटला सामको पळयात सो सांजच्या टायमार बीन न्हय पोरसान बरें दिसता थंड अशें बसपाचें सामकें आनी दनपारचें एक्चुली बरें दिसता आनी जस्ट न्हिदोन बीन उठलें हांव सांजच्या टायमार बरी एक न्हीद काडली सो आनी आयज न्हय सकाळच्यान हांवें कांय शूट बी करूंक ना बिंदास आसलें शूट कांयच करूंक ना ब्लॉग आतां जस्ट ब्लॉग स्टार्ट करता 5 सुमार सांजच्या टायमार सो पळोवया माडांनी वयता आतां माडांनी वचपाचो प्लॅन करता माडांनी म्हणजे आमच्या भाटान म्हणू शकता सो थंय मातशें निवळ बीन करपाक आतां वयतली आमी सांजच्या टायमार आनी वत आसता भरपूर थंय सो 5 उपरांतूच वचोंक जाय आनी सनसेट बीन आमच्या भाटांसून बरो दिसता सामको पॉसिबल जालो न्हय जाल्यार दाखयता बट आमी मातशें निवळ करपाक वयता आनी इयरिंग्स बीन कांय ना म्हज्या कानान पळयात कान दुखता म्हजे म्हणून काडून दवरले हांवें सो पळोवया चला या आमच्या माडांनी बीन हांगसून कितें घेवंक जाय कोयतो बीन ते घेता आनी वाटेक लागता तर गायज आतां न्हय वयता आमी माडांनी आनी सगळें रेडी केलें सगळें घेवन वयतली कालूय एक्चुली गेल्ली आमी क्लीन करपाक बट आयज प्रॉपर अशें निवळ करून येतली काल थोडेशें क्लीन करून येयल्ली काल एक्चुली न्हय आमी अशीच गेल्ली बट आयज सगळें घेवन वयता हे पळयात हांगसर आसा सारण कोयतो आनी एका न्हय आमच्या भशेन आमी हात म्हणटा तुमी कितें म्हणटा तें सांगात हितून न्हय कोयर बीन बरो लागीं जाता मागीर सो हे सगळें घेवन न्हय आतां आमी वयता माडांनी चकाचक करपाक सामकें निवळ करपाक तो बारीक करतली सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा तर फायनली आमी माडांनी पावली आनी तुमकां सांगलेलें न्हय भाटान आमच्या वध आसता म्हणून अजुनूय वध आसा 5 जावन गेली आसतली तरी वध आसा आनी घरा कडसून आमचें न्हय 2 मिनटांची वाट आसा लागींच आसा सो काल येवन आमी थोडें निवळ केल्लें सो आयज प्रॉपर निवळ करतली मातशें आनी आतां पावस बी येता न्हय सो पावसाची तयारी करूंक जाय लाकडां म्हण मागीर थोडी चुट्टां बीन लागीं करूंक जाय कारण खोपीक बीन मागीर ती यूज जाता न्हय तेका लागून आनी जो माड आमचो मेल्लो पळयात तेजे काल भरपूरशे नाल्ल आमकां गावले काल आमी घेवन बी गेल्ली काल हांवें एक्चुली ब्लॉग करूंक ना कारण म्हटलें काम करया कारण फूल म्हणटा तशें काम केलें थोडें हांवें हांगसर भरपूर हांवें आनी मम्मी सो बरें निवळ केलें ते नाल्ल बीन घरा येयले आनी आतांय बीन निवळ करतली मम्मीन स्टार्ट बी केलें ते पळयात थंय निवळ करता ती आनी भरपूर न्हय बुरशें आसलें भरपूर म्हटल्यार भरपूर झाडां वेली बीन वाडलेले ते आमी काल थोडे निवळ करून उजो बीन घातलो आनी आतां बाकीची जी एरिया आसा ती कवर करतली सई पळयात हांगसर वेली पळयात कितले आसात ते भरपूरशे आनी ती एरिया न्हय काल आमी निवळ केल्ली दाखयता तुमकां ही पळयात ही एरिया न्हय काल आमी निवळ केल्ली हांगसरूय भरपूर कोयर आसलो बुरशें आसलें सो हांगसर निवळ केलें तेच बरोबर हांगसर बी निवळ केल्लें हांवें थोडो उजो घातलेलो आनी सकयली एरिया आसा न्हय तेका न्हय आमी पोय म्हणटा आनी थंय न्हय उदक आसा सामकें सकयल ती एरिया दिसता पळयात थंय कॉर्नराक त्या आनी हांगसर बी निवळ केल्लें कारण आमी नाल्ल काडल्या उपरांत हांगसर नाल्ल बी वयता न्हय तेका लागून सो थोडी थोडी एरिया न्हय आमी कवर केल्ली ही निवळ केल्ली हांगसर बी निवळ केला हे पळयात सो अशें करून करून थोडे काल निवळ केल्ले आतां ही जी एरिया आसा ही एरिया आसा न्हय ती कवर करतली सगळी सो अशें करून निवळ करूंक जाय पावसा पयलीं आनी स्पेशली पावसान चुट्टांचे जे आसता पळय फाटलो भाग तेका आमचे भशेन पिराडे म्हणटात पिडे म्हणटात ते आमी उज्याक बीन यूज करता आनी बेश्टे सुके बोणे आसता न्हय ते बीन उज्याक यूज करता सो ते बीन आतां घेवन वयतली म्हणजे उज्याक पावसान उज्याची तयारी बीन करूंक जाय कारण उज्याकूय जाय न्हय कितें तरी घालूंक पावसान स्पेशली सो पावसाची तयारी आमी स्टार्ट केली स्लो स्लो करून कारण तुमकां खबरूच आसतलें आमी दोगांच आसा आनी भरपूरशीं कामां आमकांच
पोवची पडटा, तेका लागून स्लो स्लो करून आमी काम स्टार्ट केलें आनी मम्मीन थंय स्टार्ट केलें. सो हांव चला बाकीचें जें काम आसा न्हय तें स्टार्ट करता म्हाजें. सो गायज हांगसर फायनली उजो घातलो पळयात. सो थोडे हिरवे आसा ते पेटचे ना, बट हांगसर थोडी सुकी कितें म्हणटा ती चुट्टां बीन आसा, सो ती पेटटली. आनी ते जे दिसता न्हय सकयले ते सगळे म्हणटा तशे एक्चुअली पयलीं लोक शेत करताले, बट आमच्या भशेन तेका आमी पोय म्हणटा. ही जी दिसता न्हय हिरवी हिरवी तेका आमी पोय म्हणटा. आनी हांगसर सनसेट बीन सांजच्या टायमार भरपूर बरो दिसता. आनी हे पळयात आमच्या माडांनी अशें आसा. आनी पावसान हांगसर उदक भरता, हे सगळे म्हणटात तशें उदकान फूल आसता मागीर, कारण हेच्या पोंदां उदक आसा. हे जे दिसता न्हय हिरवे हिरवे तेच्या पोंदां सगळें उदक आसा. सो तें उदक मागीर हांगसर येता आनी हांगसर उजो घातलो. सो हे पळयात बरें न्हय हेवी आसा ते, वेली बीन ओडना तशें इजिली. सो पेटो न्ही मम्मी पयलीं ते रावन, नाल्यार ती उजो आहा तो पालावतलो. सो हिरवे हिरवे आहा न्हय ते सुके आहा तितले पेटतले आनी बाकीचे पेटचे ना. नाल्यार कसलो उजो पेट्टा पळयात सामको. सुके असले काय कसलो उजो पेट्टा न्हय, आनी ओले असले काय उजोच पेट्टाना. हो पळयात बरो उजो पेट्टा सामको. आनी सांजच्या टायमार हांगसर मातसो उजो घालपाक डेंजरस, कारण मेन पूल आसा थंय न्हय तेका लागून. आनी मम्मी त्या एरियेक कितें तरी करता. सो हांगसर हांव निवळ करता हे पळयात. सो एक्चुअली न्हय काल आमी हे सगळें निवळ करून गेल्ली, तेका लागून आमकां बरें पडलें. नाल्यार ह्या सायडीन जी एरिया आसा न्हय थंय भरपूर बुरशे आसले. आनी हांगसर न्हय कितलें निवळ केलें तरी बुरशे जातात. चडशे व्हिडिओ तुमी पयले आसतले, केन्ना केन्ना मदीं मदीं व्हिडिओ करता हांव हांगसर निवळ करतना. आनी धुंवर येता पळयात हांगसरूच बसला धुंवरानूच, कारण वत आसा न्हय तेका लागून. सो मदीं मदीं आमी हांगसर निवळ करता, बट आसले तशें बुरशेच जाता. आनी पावसान न्हय हांगसर सगळ्याक उदक भरता. आनी तुमकां जी एरिया दाखयली न्हय हिरवेगार तेका आमी पोय म्हणटा. सो पावसान बीन कितें जाता जाणा, सुंगटां बीन मोठी मोठी सुंगटां बीन थंय मेळटात, तेका आमच्या भशेन पोटींग म्हणटात. सो म्हणजे चड पावसान मेळनात अशें कितें आसता न्हय सुट्टी परती तेन्ना अशें कितें तरी मेळटा तें. आनी तेका आमी पोय म्हणटा आमच्या भशेन. भरपूर उदक आसा भितर आनी भरपूरशे म्हणटा तशें मगरी बीन आसतले, कावंट नासतले कितें कितें भितर जीव जंतू आसत ते. सो क्लीनअप चालू आसा सद्या. ऑलमोस्ट काल येयली म्हणून बरें जालें. आनी आयज न्हय तुमकां व्हिडिओन हांव कमी उलयल्लें दिसतलें, कारण कळ्ळें आसलें तुमकां मातशें कामान बिजी आसा तेका लागून. सो मातशें बसलां हांव उजो पेट्टा न्हय थंय तेका लागून. आनी एक्चुअली मदीं मदीं निवळ करप आसता, आमी करता हांगसर, बट आसलें तशें मेन कितें जाता जाणा हांगसर आमकां बिंदासपणी येवपाक मेळना, कारण मेन पोल आसा थंय दाखयता तुमकां. सो थंय न्हय पोल आसा, तो पोल त्या पोलाचेर न्हय केन्नाय उजो बीन पेट्टा. आनी मेन पोल आसा तो. सपोज जर तेका लास्ट व्हिडिओ न्हय सांगलें आसतलें हांवें, सपोज जर थंय उजो बीन लागलें जाल्यार डायरेक्ट आमकां पेडण्या फोन मारचो पडटा. आनी पेडण्या तेजें कनेक्शन आहा, पेडण्या बंद केल्या उपरांत त्या पोला वयली लायट बीन बंद जाता. नाल्यार हांगसर कांय ना. गांवान सपोज उजो बीन पेटलो आनी लायटमॅनाक जर आमी कितें सांगत जाल्यार तेंचे कडेन कांय नासता, ते डायरेक्ट पेडण्या फोन मारचो पडटा. तेका लागून हांगसर मातशें येवप डेंजरस अशें. धुंवर बसलो दोळ्यांक सगळो. आनी हे पळयात ही जी एरिया दिसता ना ती सामकी हिरवीगार आसा आनी सनसेट बीन बरो दिसता सांजच्या टायमार. आनी ते जे खांबे कशे दिसता न्हय पोल टायप थंय रोड आसा. आनी ही जी एरिया दिसता न्हय हांगसर सगळें उदकूच उदक आसतलें. सो काल नाल बीन आसले ते हांवें हांगासले काडलेले. उदक आसा भितर बरें तशें. आनी हे पळयात हांगसर बुरशां आसा सगळें. सो कोणा कोणाची एरिया आसतली ती. आनी थंय आतां मम्मी क्लीन करता. आनी हो आसा तो मेन पोल पळयात. आनी ह्याच मेन पोलाक लागून न्हय आमचो माड बी मेला. हो पळयात तेजी हालत पळयात माडाची कशी आसा ती. सो तेका करंट पास जावन मेलो तो.
आणि उजो आमचो पेट्टा बरो पेटल्या पुरो निवळ जातले तितलेच. सो अशें करून काम चालू आसा. आणि आयच्या व्हिडियोन हांव तुमकां कमी उरलेले दिसतले कारण तुमकां कळत आसतलें आयज सुप्रिया खूब बिजी आसा कामान म्हणटात तशें. सो चला आसले तशें परत कामाक लागता हांव. हांगसर न्हय माड आसा तेका माडाचें कितें तरी पडलां तें. सो तेका लायता हांव. पेटलो जाल्यार पेटलो उजो. हो पळयत मातशें निवळ केल्या उपरांत बरें दिसता न्हय आपल्याकूच बरें तें फिरोंक बी. सो तोय बीन पेट्टलो. आणि सुके बोणे न्हय अशें आसता पळयात. एका आमच्या भशेन सुके बोणे म्हणटा आमी. कांय ना वाजना बीन ते आनी ते मागीर उज्याक यूज करपाचे पळयात असले आसता ते. हेजो कांय यूज ना आतां फकत उदक तापोवपाचें आनी बरें न्हावपाचें. तेजो यूज ना आमी उदक तापोवपाक करता. सगळ्याक न्हय तुमकां धुवर धुवरूच दिसतलो. वारो सुटलो न्हय तेका लागून उजो आनीक पेट्टा हो पळयात. धुवर धुवर जालो सगळ्याक. आणि ह्या एरियेक न्हय आमकां उजो घालूंक गावना. सेम प्रॉब्लम पूल आसा तेका लागून. सो ह्या एरियेकूच असो उजो घातलो पळयात. असलो बसता ना दोळ्याक धुवर. आनी ते बोणे जे आसा न्हय ते भरूंक जाय म्हाका आतां कारण ते उज्याक मागीर यूज जाता. आनी ही एरिया पळयात कितली बुरशी आसा ती. सो ही एरिया न्हय हातीन बीन आमी क्लीन करूं शकता पण उजो बीन कांय घालूं शकना. सो हांगासर नाल बीन पडले आसतले चड करून. सो भितर न्हय दिसाय ना नाल बीन पडलेले ह्या एरियेक. आनी तेच बरोबर उदक बी आसा न्हय सो सकयल अशें वचपाकूय प्रॉब्लम जाता. सो तरी बट काल हांवें काडलेले आनी हे पळयात कशें वाडला ते. सो काल हांवें काडलेले थोडे आनी ते पळयात फटींग दिसता न्हय जाल्यार उदक आसा ते पळयात. थंय तर तुमकां दिसता आसतलें उदक हा पळयात त्या एरियेक. सो उदक आसा देंवताना सुशेगाद देंवचें पडटा नाल्यार भितर वचूंक जातलें आमगे. आनी वारो मारता न्हय तेका लागून धुवर खूब जावपाक लागलो दोळ्यांक बसता सामको. हांगसर पूण वारो बरो येता न्हू. दनपारचे बीन येवन बसपाचो वारो बरो येता सामको. सो पिडे आमच्या भशेन पिडे म्हणजे कितें तें दाखयता तुमकां. तुमच्या भशेन तुमी कितें म्हणटा तें सांगा आतां. आनी धुवर आतां हे सायडीन येवपाक गेलो. त्या सायडीन थंय बसले न्हय थंय येतालो. हांगसर बसले न्हय हांगसर येता पळयात धुवर सुद्दां न्हय नौटंकी करता नाटकां करपाक लागलो. सो दाखयता तुमकां आमच्या भशेन पिराडे म्हणजे कितें म्हणटात ते. सो पळयात एक आमच्या भशेन न्हय पिडे म्हणटा आमी. पिडे म्हणू शकता पिराडे म्हणू शकता. सो पळयात एक आमी पिडे म्हणटा. एक्चुली आमच्या भशेन न्हय पिडे म्हणटात बट म्हाज्या तोंडान पिराडेच येता कारण आमची फोंड्याची मावशी पिराडे म्हणटा जळो म्हणटा. आमच्या भशेन आमी लाकडां बीन म्हणटा न्हय. सो फोंड्याची मावशी म्हाजी जळो म्हणटली म्हणजे लाकडां जी आमी पावसाक लागून करता न्हय तेका ती जळो म्हणटात. आनी पिराडे म्हणजे ते पिडे म्हणटात. आमी हांगसर आमच्या गांवान पिडे म्हणटात आनी तेंच्या थंय ती पिराडे म्हणटा. सो मदीं मदीं अशे वर्ड्स येतात तोंडान. सो आतां मातशें बसला मदीं मदीं बसता मदीं मदीं काम करता. आनी काल बरें एन्जॉय केलें आनी आयज आसलें तशें म्हणटा तशें कामाक लागले हांव. सो आयज इलेक्शन बी आसलें न्हय सो सकाळीं वचूंक ना आमी वोटींग करूंक. आतां गेली सांजच्या टायमार वोटींग करूंक गेली. सो हो ब्लॉग जो शूट करता न्हय तो इलेक्शनाच्या दिसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो धुवर येवपाक लागलो पळयात तरी धुवर कितली नाटकां करता पळयात 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 आतां हांगसर येयलो सगळो धुवर पळयात. आनी इतलें बरें दिसता हांगसर जाणा. फकत पावसान मातसो न्हय प्रॉब्लम जाता. पावसान हांगसर सगळें उदक भरता. ही जी एरिया दिसता न्हय आमची माडांतली सगळ्याक उदक आसतलें उदक उदक उदक. आनी इतले बुरशे बुरशे कितें कितें येता ना स्पेशली ड्रिंक केल्ले बॉटली पॅम्पर्स हांव तुमकां सांगूं बी शकना तुमी समजोन घे. ना ना तें न्हय आमच्या भाटान येवन मागीर हांगसर रावता शिरकोन कारण पावसान त्या वाड्या वयले ह्या वाड्यार येता सगळे अशी बुरशे. तो उडयता न्हय कचरो बीन खंयचे खंय मागीर तो हांगसर येवन स्टोर जाता आनी मागीर बुरशे पण ते आमकां आसा ते निवळ करचे पडटा. सो बरें पेटले जाणा ते बरें निवळ जालें.
आनी ही एरिया काल केल्ली, बरें पडलें आमकां काल केलें म्हणून. आनी ही एरिया आयज केली आमी. सगळीकडे धुवर धुवर धुवर, असलो धुवर जाला ना, धुवर धुवर सगळीकडे धुवरूच दिसता. आनी मम्मी गेले, जे बोणे आमी लागीं गेल्ले ना ते घरा कडेन उडोवपाक गेले. सो एकदां जाले तिनी सगळे. सो परत आनी वावर ना म्हणपा लागली येवपाक. आनी थोडे थोडे करून निवळ जाले ऑलमोस्ट आमचे. आनी आजुनूय ना 5:30 बीन जाली आसतली, आजुनूय हांगसर वत आहा पळयात, कसले कडक वत आसा पळयात. सो सांजचे टायमार सनसेट नाही बरो दिसता हांगसर, खूब बरो दिसता. आनी गाडयांचो आवाज येता, रस्त्यावरसून गाडयो वयता नाही त्यांचो. सो थोडे उरला, ती जी एरिया आसा ना ते उजो घालूंक गावना. सो हांवें कितें केलें तें लागीं करूनच दवरलें फक्त. म्हाका न्ही तुमच्या वांगडा थोडें उलोवपाकूय जाय आसलें आनी म्हाजे कडेन टायम बी आसा. सो हांव आतां उलोवंक शकता. तर गजाल अशी आसा की म्हाजो एक व्हिवर आसा, तो न्हय परत परत मम्मीक ऑलमोस्ट 2 या 3 फावटी सांगला आसतलें की तूं न्हय रेसिपी जी आसा न्हय ते साडी न्हेसोवन रेसिपी दाखय, साडी न्हेसोवन रेसिपी दाखय म्हणून. अशें एका व्हिवरान मम्मीक परत परत येवंक सांगला. आनी तो व्हिवर जो आसा न्हय तो आमच्या गांवांतलोच आसा. सो अशें कितें रूल आसा, म्हणजेच रेसिपी जर दाखोवपाक जाय न्हय जाल्यार साडी न्हेसोनूच रेसिपी दाखोवपाक जाय असो कितें रूल आसा? तुमकां खबर आसा रूल बीन आसा जाल्यार म्हाका बीन सांगात आं. कारण म्हाका तर खबर ना असलो कितें रूल आसा म्हणून. कारण तशें जर आसलें न्हय की बरे कपडे घालूनूच काम बीन करूंक जाय जाल्यार अशे फोटोग्राफर बीन आसा न्हय, तुमी लग्नाक बीन पयले आसतले फोटोग्राफर जे आसा न्हय ते सिंपलूच रावता. बट ते न्हय दुसऱ्यांचे कितले बरे फोटो काडटात, कारण ते तेंचें काम आसा, बरोबर न्हय. सो कपड्यांचेर न्हय कांय नासता, फकत आसतात डिपेंड आसता न्हय ते हातीचेर तोंडाचेर सगळें डिपेंड आसता. तूं कसलेय कपडे घालून दुसऱ्या वांगडा बरें उलयत न्हय जाल्यार सगळें बरें आसता. तुजें मन मेन म्हटल्यार बरें आसपाक जाय. तर 2-3 फावटी न्हय अशें खूब जाणांच्या फुड्यान त्या व्हिवरान मम्मीक सांगलें की हांव एक्चुली उलोवचें नासलें बट म्हाका उलोवचें पडलें, कारण 2-3 फावटी सांगलां. आनी म्हाका अशें दिसता पर्सनली कपड्यांचेर न्हय दुसऱ्यांक जज करपाक जायना. आनी हांव जाणा एक्चुली मम्मी भितर कितली बरी कला आसा. खरें सांगूंक न्हय जाल्यार हांव खूब लक्की आसा की मम्मी म्हाज्या लायफान आसा आनी मम्मी असलो मनीस म्हाज्या लायफान आसा एज अ मम्मी म्हणून. कारण खूब लक्की आसा. कारण म्हाजो एक्चुली स्ट्रगल जो आसलो न्हय तो ल्हानपणा पासूनच स्टार्ट जाला. कारण म्हाजो पप्पा जो आसा तो हांव फस्टाक आसतनाच एक्सपायर जाला. सो म्हाजी एज कितें आसतली आनी एज अ सिंगल पेरंट्स तेणी कितले त्रास सहन केले आसतले म्हाका शिकोवपाक, मागीर म्हाजे जे कितें ड्रिम्स आहा या म्हाका कितें जाय पडटा शिक्षणाक ते दिवपाक. सो तुमी जर समजूंक शकता ना सिंगल पेरंट्स असप इजी नासता, गोश्ट खूब हार्ड आसता. आनी जे तिणी जे सहन केलां न्हय, कोण कोण सिंगल पेरंट्स आहा न्हय ते जे सहन करतात न्हय, सो जे सिंगल पेरंट्स आहा न्हय आनी तेंच्यांनी हे सहन केलां न्हय तांकां खबर आहा ते कितले त्रास काडटात ते. सो म्हाका ते व्हिवराक इतलेंच सांगपाचें आहा, तूं जर हो व्हिडिओ पळयता ना जाल्यार हांव तुका इतलें सांगूंक सोदता कपड्यांचेर कोणाचेर कांय नासता. आनी स्पेशली गांवांत न्हय मेकअप करून कोण काम करिना. काम न्हय हार्डवर्काचेर आसता. फकत मनशान हार्डवर्क करूंक जाय. कपड्यांचेर कांय नासता. बरे कपडे घातले, बरे हांगा थंय फिरले तेचेर डिपेंड नासता. मनशान म्हणटा तसो हार्डवर्क करूंक जाय. जी कितें कला आसा न्हय ती दाखोवपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार तिचे भितर एक कला आसा तेका लागून तिका आतां ऑर्डरी बीन मेळपाक लागले. सो अशें कांय नासता साडी न्हेसोनूच रेसिपी करूंक जाय, मागीर मॅक्शे घालूनूच अशें करूंक जाय, असलें न्हू चिंतप सोडपाचें. सो तुका कळत आसतलें. सपोज तूं हो व्हिडिओ पळयता आसत जाल्यार हांव एक्चुली हे टॉपिकार उलयतलेंच आसलें. प्रत्येकाच्या हातीन कला आसा. आतां शेतकरी आसता, शेत करता, तेंचे कपडे पयले तुमी इतले मातयेचे आसता आनी कशे आसता, बट तेंच्या भितर कला आसा की ते आमकां आयते म्हणटा तशें तांदूळ म्हण या तेंचे कडधान्य जे पिकयता न्हय ते आयते मेळटा. सो कळ्ळें आसतलें. सो म्हाका एक्चुली उलोवपाचेंच आसलें हें बोले हां इतलें शिकून सुद्दां हांवें अशें चिंतता की यार. सो 2-3 फावटी मम्मीक न्हय त्या व्हिवरान स्पेशली 2-3 फावटी सांगलें की तूं रेसिपी करतना न्हय मेकअप करून कर,
मागीर साडी न्हेसोन कर. तर हांव तुका इतलें सांग सोदता, आमी सिंपल मनशां आसा आनी मेकअप बिकअप ना, आमकां तितलो लायक बी ना. जे रियल आसा तें दाखोवपाचें, जे भितर आमच्या भितर कला आसा न्हय ती दाखोवपाची, सादे तरेन दाखोवपाची आनी सादे तरेनच जगपाचें, मजा येता. आनी मेन म्हटल्यार मनशाच्या भितर घमंड आसूंक जायना. घमंड जर आसत न्हय जाल्यार तुजे कडेन कांय जावंक शकना. सादेपणान रावपाचें, बरे तरेन रावपाचें आनी जाता तितली दुसऱ्या मनशांक हेल्प करपाची. आनी हो धुंवर म्हाका वाज धुंवर ना म्हाज्या पोटान गेलो उलयता उलयता तितलें. सो कळ्ळें आसतलें. आनी म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें नासलें. सपोज जर म्हाज्या उलोवणान जर कोण हर्ट जालें जाल्यार सॉरी म्हणटा हांव पयलींच. बट जें कितें उलोवपाचें आसलें न्हय तें हांव उलयलें. ते म्हाजे रियल फिलिंग्स आहा. सो सपोज हांव रॉंग कितें उलयलें जाल्यार खरेंच सॉरी म्हणटा. म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें नासलें. बट इतलें सांगपाचें आसलें की कपड्यांचेर कोणाक जज करूं नाकात. आनी हांव खूब लक्की आसा की मम्मी म्हाज्या लायफान आसा आनी ती खूब हार्डवर्क करता. तिजो हार्डवर्क हांव बी पळयता आनी त्याच बरोबर तुमी बी पळयता आसतली. सो कळ्ळें आसतलें. सो परत एकदां सांगता, सपोज जर कोण हर्ट जालो आसत जाल्यार सॉरी म्हणटा. बट कळ्ळें आसतलें तुमकां, समजून घ्या तुमी. आनी सनसेट जावपाक स्टार्ट जाला. हो पळयात आतां स्लो स्लो सनसेट जावपाक स्टार्ट जाला आनी कितलो बरो व्यू दिसता हांगच्यान जाणा. कॅमेरार म्हाका खबर ना तुमकां कसो दिसता आसतलो, बट रियलान हांगच्यान जो व्यू दिसता न्हय सामको बरो दिसता. आनी उजो आमचो पेटत पेटत पळयात सगळें क्लियर जालें. कितलें बरें दिसता निवळ केल्या उपरांत. सो हे जें आसा न्हय ते काय उजो पेटचो ना कारण ते हिरवे आसा न्हय तेका लागून. भूक लागली म्हाका दाळीन. आयज आमगेर न्हू दाळ केल्ली, तिखट दाळ केल्ली न्हू आमी, तिखट दाळ केल्ली. आनी तिखट दाळ बी न्हय म्हाका आवडना. गोडी दाळ तरी आवडटा बट तडका दाळ तडकीवाली. आनी भूक लागली. पळोवंक जाय घरा कडेन वचून मॅगी बीन करूंक जाय. सो आयज मंगळार आसा न्हय, मंगळारचें हांव चडशें अशें कांय खायना. सोमारचें तरी खायत, मंगळारचें खायना. आनी म्हाका कडक भूक लागली सामकी. हांगच्यान सनसेट जावपाक आतां स्टार्ट जालो. आनी हॅरी आड्डता आसता. मम्मी हॅरी तूं घरा गेल्ली न्हू, उठला गे तो आड्डतालो. हॅरीक न्हय आमी बंद करून बीन येत न्हय घे आड्डता, इतलो आड्डता हाडा. आवय बरें 4-5 घरांनी आयकोंक येतलें येद्या मोठ्यान आड्डता तो. आनी फायनली आमी बिचार वचपाचो प्लॅन करता ये. सो मम्मीक घेवन वयतलें हांव बिचार. मज्जा. मम्मी न्हाता ती पळोवंक जाय कसली न्हाता ती. आयकना मागीर वयर येवपाक. एकदां उतरात न्हू उदकान न्हावपाक मागीर ती आयकना सामकी. मजा येता. पूण सगळीं न्हातालीं आमी पयलीं मामा आई. कोलवा बीच वयतालीं. कोलवा बीच खबर आहा तुमकां? खबर आहा जाल्यार कमेंट करून सांगात आं. कोलवा बीच वयतालीं आमी. आनी कोलवा बीच वचोन न्हय एक दीस रातभर रावतालीं आनी दुसरे दिसा सांजची मागीर येतालीं. तेज्या मागीर आमी कोलवा जशें वचपाचें बंद जालें तेज्या उपरांत आमी मिरामार स्टार्ट केलें न्हावपाक. एक्चुली न्हय पेडणे सायडीन आमकां बीच बीन तितलें खबर ना. एक्चुली हांव पेडण्याचेर बट पेडणे आमी केन्ना त्या सायडीन मोरजे हरमल त्या सायडीन आमी केन्ना न्हावपाकूच येवंक ना, केन्नाच वचोंक ना. लास्ट इयरूच केल्ली ती बीन आमी. पळोवया तरी म्हटलें मोरजे बीन कशें कितें आहा. बट मोरजे आमकां तितलो बीच कांय खास असो दिसूंक ना म्हणजे ड्रेस चेंज करपाक बीन तेका लागून. बट मोस्टली आमी कोलवा आनी मिरामार वयतालीं न्हावपाक. दोनूच बीच आमकां सारकें खबर आहा. सो ह्या फावट पळोवया खंय वयता ती आमी. आनी हे पळय निवळ जालें बाबा एकदाचें चकाचक म्हणटात तशें. हांगासर निवळ केलें. आनी हे नाल्ल ते नाल्ल माड मेला पळय तेजे नाल्ल हे. सो काल आमी हेले ह्या माडाचे नाल्ल. तो माड खंय तरी कसो जालो. डेंजरस न्हू.
त्या माडाक नाही सामके हे वाईट वाईट कितें तरी जालें म्हणून काय खबर काय बरं आमचो माड लागतालो तो मेलो. मेरे को भूक लगी भूक पेट्टले ते आनी सांजच्या टायमार उजो बीन घालून वचप म्हटल्यार भंय दिसता न्हू खंय वचूं शकता वाऱ्यान बी. आनी म्हाज्या सायडीक कितले बुरशे आहा जाणा पूण काय करूं शकना उजो घालूं शकना आमी. हे पळय क्या करे. सो परत एकदा सांगता कोणाक म्हणजे कोणाक वायट बी दिसतलें जाल्यार सॉरी आ म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें ना. एक्चुली मसाल्याची ऑर्डर कोणी विचारलेली तुमी विकता काय म्हणून. सो सेल करूं शकता आमी मसालो गरम मसालो बी कशें कितें करप हें म्हाका आयडिया ना तितली. सो म्हाकाय बरें दिसतलें एक्चुली घरगुती गरम मसालो आमचो खूबच बरो आसता खरें सांगता. सो म्हाका बीन आवडटलें तें मोडटलें मम्मी. सो म्हाकाय बीन एक्चुली बरें दिसतलें अशें सेल बीन करूं बट कशें कितें करप नकळा कोणाक आयडिया बीन आसत जाल्यार म्हाका सांगूं शकता. आनी तशें चान्स बीन पडलो न्हय सेल करपाक बी जाल्यार हांव म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलींतल्या मेंबरांक सुद्दां ग्रुपान म्हाज्या एड करतलें. सपोज मसालो बीन सेल करपाचें हांवें चिंतलें अशें फुडें सपोज जाल्यार हांव तांकां सुद्दां एड करतलें. आनी स्पेशली न्हय सपोज हांवें कसलोय अशें म्हणजे कितें सेल बीन करपाचें सपोज चिंतलें ना मसालो धर आनी कितें सपोज अशें जाल्यार हांव न्हय म्हाज्या ग्रुपान कोणाक एड करतलें जाणा ज्या मनशांक खरीच गरज आसा न्हय कामाची बी स्पेशली बायलांक बीन थोडे गरज आसता न्हय. सो घरांतल्या घरा बसून कितें पॅकींग म्हण या आनी कितें म्हण काम करूं शकता ना तसल्या बायलांक हांव खरेंच एड करतलें. म्हाकाय बीन बरें दिसतलें तेंचे बरोबर काम करूं आनी तेंचेय बीन काम करून खंय तरी 4 पयशे मेळटले ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें इन फ्युचर जर अशें कितें जालें सपोज बाय चान्स सक्सेसफूल जालें सपोज हांव जाल्यार शुअर करया. बट सद्या म्हाका खबर ना मसालो बीन कसो कितें सेल करप तो. बट तुमी जर म्हाका कोण आयडिया दिवं शकता जाल्यार पळयात कमेंट करून सांगात म्हाका. आनी एक्चुली वदळ हांवें तुमकां सांगलेलें हांव उलोवं शकना आयज हांव कमी उलयतलें आनी काम चड करतलें. एक्चुली काम केलें आनी आयज आतां हांव बड्डूंक बसलें उलोवपाक बसलें तुमच्या कडेन भरपूर उलयलें खूब बरें दिसलें उलयन. पिड्यांचो बरो कसो बांदता तो दाखयता हांव तुमकां. पिड्यांचो बरो कसो कितें बांदता तो दाखयता तांकां. लाकडांचो बरो बांदता तो तुमी पयलो आसतलो आयज तुमी पिड्यांचो बरो कसो कितें बांदता तो दाखयता तुमकां. पळयात हांगसर न्हय 2 कितें दोरयो घातल्या. ही एक दोरी आसा ती एक दोरी आसा आनी अशे पिडे घातल्या. तेज्या उपरांत ते बांदूंक जाय आनी बरो असो घालतात लाकडांचो बीन बरो. लाकडां बीन लागीं करूंक वयतात पळय रानान तेन्ना बरो असो घालतात. फरक इतलो आसता की थोडे वेली बांदतात आमी हांगसर दोरी हाडले. पळयात आनी कोणाक याद बीन जाली पयलींचे दीस अशें बरो बीन पळोवन जाल्यार ते बीन म्हाका कमेंट करून सांगा म्हणजे म्हाकाय कळटलें. हें हांवें केन्ना एक्सपिरियन्स करूंक ना लाकडां बीन रानांसून हाडप बीन म्हणजे अशें स्पेशली बरो बीन बांदून. तुका खबर आहा न्हू मम्मी तुवें हाडला न्हू पयलीं मम्मीन बीन हाडला पयलीं मामा आईन मम्मीन बीन. पयलींचे दिसूच वेगळे आसले आनी तितून खूब मजा येताली. मामा आई बीन आमकां सांगताली जाणा आमी अशी रानान बीन वयताली म्हूण. ते खरेंच दीस न्हय खूब बरें आसले. आतां ते कांय उरोंक ना. तो पळयात बरो बांदपाक स्टार्ट केलो म्हणून. आनी पावसाची तयारी करूंक जाय न्हू स्लो आतां थोडे दिसांनी पावस बी येतलो मागीर पावसान हें बीन मेळना तुका उज्यान घालपाक. कारण आमी न्हय आजुनूय चुली वयलेंच उदक न्हाता. स्पेशली म्हाकाय आनी मम्मीकूय चुली वयलेंच उदक न्हावपाक बरें एकदम कडक सामकें. म्हाका गॅशी वयलें बीन उदक आवडना तें रोखडें काबार जाता आनी चुली वयलें न्हय बरें खूब अशें न्हावपाक मेळटा. तो पळयात बरो बांदलो मम्मी. तेका लागून आमकां न्हय जळो बीन असो जाय पडटा पावसान. सो जालें आमचें काम. आतां आमी घरा वयता आनी काम खूब आसा करतलें न्हय काम इतलें स्पेशली पावस लागीं येता तेन्ना इतलें काम सोंपना. कामाच कामां आसतात पूण बेजार येता कितें करतली पूण करूंक जाय तर खरेंच. म्हाका दिल्लें उदक आं. सो आनी आतां ड्युटी आहा एरीक भायर घेवन वचपाची
राजा आमचो उठतो मागीर भायर व्हरूंक जाय तेका. सो गायज फायनली पावली आमी घरा. पळयात पावसाची तयारी पळयात जोरान चालू आसा. सो फायनली आमी घरा पावली. टिकलो ये तू. सो घरा कडेन घरान पयली एंट्री मारप ना. पयली सगळीं माजरां मॅव 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 करतली. सो हें सगळ्यांचे मॅव मॅव स्टार्ट जाले. जशें की आमी खंय लांब गेल्ली सामकी आनी वयर एकलो वयरसून एकलो मॅव मॅव करता तो पळय देव सकय देव. आनी वयर आसा न्हू हो पळयात राजा हे आमचे पळयात. आतां सकयल येतलो पळयात. आं देव सकय हो पळयात मोत्यूं मोत्यूं देव मगो सकयल देव मगो मोत्यूं ये मोत्यूं सकय. वयर रावला आनी राजा कसो मेव मेव करता देव सकय. सो काय चला मागीर मेळटा तुमकां. तांबडो आसा तर आं वेट 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 माजरात ना कुत्रो आतां दाखयता तुमकां. हो पळयात हो आमचो पेटो तांबडो.